लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसपूर 4 वळ 38 ते 44. देवस्थानांतलो भायर सोरून जेजू सिमावाच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू मोठ्या जोरान फडफडटाली आनी ताणें तिचे पासत ताका विनंती केली. तिचेर ओडोव घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोकडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सा भासाच्या बोलिकारांक ताचे सोशी हाडले आनी एकेकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. जायत्या जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत, आनी आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणो आसले देखून तो तांकां बोबाट करून उलोवंक दिनासलो. उजवाडूच भायर सोरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय पावलो आनी आपणाक ताणें सोदून वचना जावंक तीं प्रयत्न करतालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेराय गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर ह्याच पासत देवान म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो उपदेश दीत आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.